जेजून इतलें बरें केलें पूण ती ताका दुबावंक लागली. आतां तो पळयात कितें करता पळय तो. हे भशेन जालें की ना तांचे फाटल्यान तो वचना, ताका सोडटा आनी तो पेडीक तो फुडें वता. हे भशेन जेजू आमकां दाखयता की जेन्ना आमी वावर करतना दुसऱ्यां पासत तेन्ना केन्नाच तांचो वाव तुमी सोदिनाकात, ती आमकां दिवची नात. तेन्ना वावर कोणें केला? देवान केला आनी देवाक ही महिमा हाडूंक जाय. मनशां देवाक ही महिमा दिना आनी आमकां ती लेखना. तो त्या वेळार आमी देवाक एकदम चिटकोन रावंक जाय, हें म्हत्वाचें. पळयात कितें जाता तें कायन आनी एबेलाच्या जिवितान. ताचे मदें तो जळटो उजो उप्रासता, तो तेजे बाग जोवता आनी हाका लागून हें व्हडलें पातक. हें पातक ताचे सगळें नाटकां ती वाडली की ना तो इतलो गूल जाता की हें पातक ताका त्या दुसऱ्या भावाक काडून उडोवंक सोदता आनी काडून उडयता. जिवेशी पर्यंत मारता. देवान हें जिवीत दिलेलें आसा तें आमच्यान काडूंक जायना. पूण आमी सैताना सारकीं जावन एकामेकाक काडून उडयता. देवाचे येवजणे परवणी न्ही जाय. पूण म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, आमी जेजूच्या एकवटान रावया आनी तो आमकां कितें दाखयता, कितें शिकयता आनी कितें उलोवंक आमकां दिता त्या प्रमाणे आमचें जिवीत ताच्या एकवटान आमी घडून हाडया. सगळीं जाणां आमचे हात अशे उंटेन दवरया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत, मनांत, ओतम्यांत, पांयांची बोट आसा ती सुद्दां तकली मेरेन भरोन येता. आमचें सगळें आसा तितलें ताचें सगळें आसा, सगळें ताच्या नांवान भायर काडया. जेजू 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 जेजू. हे परी ओ जे आनी जू हे दोनूय भाग मागण्याचे तुमच्यान पोत करूंक जाता. आनी जेजूच्या एकवटान आमी सगळें दवरल्या उपरांत ताणेन आमकां घडून हाडची म्हणून आतां आमचें जिवीत ताका भेटोवया आनी सगळी आमची मागणी आनी इंतेसां